माजोर्डा आणि उतोर्डा दर्यादेगांचेर सरकारान दुर्लक्ष केला। ह्या दोनूय दर्यादेगांचेर वतलो जाल्यार पर्यटक तशेंच थळाव्यांक उदकांतल्यान वचचें पडटा। देखून दर वर्सा थळाव्या शेक धनियांक पर्यटकां खातीर तात्पुरते लाकडी पूल तयार करपाक स्वताचे पयशे खर्च करचे पडटा म्हूण बाणावलेचो आमदार वेंजी वेगस उलयलो। मात दर्यादेगाचेर प्रवेश आसा म्हूण लोक येतात तशेंच धोंदो जाता अशें पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिकराचें म्हणणें। एक्सेस आहा म्हणून तेका ते एक्सेस आस म्हणून लोक येतात, एक्सेस आस म्हणून दोंदो जाता न्ही। सो हे वुडन ब्रिज केला पळय तेंच्यान धाकटे धाकटे, सो ते पयलीं पावटी पावत बिचाचेर हांव पयलीं येतालो तेन्ना एक्सेस आसले, पयलीं येतालो तेन्ना ब्रिज आशिल्ले मरे आसले, ब्रिज नासले डायरेक्ट एक्सेस आसले। आय एम टेलिंग यू देवर this thing coming up, access has definitely this bridge has become a necessity. But once they complete their study, then we'll find a solution for this access. For whatever, well, because I'm sure they may be problems in other beaches also. So let them complete their study and then we'll. दुसरे वाटेन पावस चड पडिल्ल्यान उदकाची पातळी वाडली, तातूंत पर्यटन खातें कितें करूंक शकता अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे उलयलो। पळयात। आम्ही मातशे रिस्पॉन्सिबल जाऊया। नेचर इज नॉट विदिन आवर कंट्रोल। शेक वाल्यांक बिफोर सीजन चालू करच्या पयलीं शेक जाय आशिल्ले। वी केप्ट आवर कमिटमेंट, असेंब्लीन विशय आयिल्लो, वी केप्ट आवर कमिटमेंट एंड एन्श्योर्ड दॅट शेक्स हॅव कम बिफोर द टुरिस्ट हॅव कम। अनफॉर्च्युनेटली रेन्स हॅव गॉन अहेड। रेन्स आतां सध्या पडना ते आतां पडले, आता ते वॉटर लेवल वाढली। आता पर्यटन खाते कितें करूंक शकता आता वॉट एव्हर इज देर। आय हॅव टोल्ड माय पीपल ऑलरेडी टू इंटरॅक्ट विथ द माजोर्डा, तशेंच कलंगूटूय जाला। आय हॅव टोल्ड माय टीम टू गेट इन टच विथ देम एंड सी वॉट द इश्यू इज एंड वेदर आवर इंटरव्हेन्शन इज रिक्वायर्ड। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर भीमा पाटील।